सर हो फायल जी तुमी म्हणटा पळय ती एक्झॅक्टली कसली फायल? ती फायल नोटेम वाडोवपाची वा ती कंप्लीट सिव्हिलियन ऑपरेशन ऑन दाबोळे एअरपोर्ट बंद करपाची कसली एक्झॅक्टली फायल? पळय, पयले सुवातेर आमकां कळपाक जाय अंडर वॉट सर्कमस्टन्सीस की डाबोलीम एअरपोर्टाचेर हो विशय स्टार्ट जालो. आनी दुसरो म्हळ्यार डाबोलीम एअरपोर्ट सिव्हील ऑपरेशन बंद करपाक खूब प्रयत्न जाल्लो आसा. ओपनली करूंक शकना ते. ओपनली म्हणपाक शकना कित्याक थंय एक रायडर आसा, लिगल रायडर, कॉन्स्टिट्युशनल रायडर. कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें वेन UPA सरकार पावरान आशिल्लो तेन्ना श्रीमती सोनिया गांधीन गोंयच्या लोकांक एक आश्वेशन दिल्लें की आमी डाबोलीम एअरपोर्ट बंद जावपाक दिवचो ना, बोथ वील ऑपरेट. आनी तिच्या आश्वेशनाचेर मागीर डॉक्टर मनमोहन सिंगान कॅबिनेट डिसिजन घेतलें दॅट डाबोलीम एअरपोर्ट वील नॉट बी क्लोज, बोथ वील बी रनिंग बोथ ऑपरेशन. त्या खातीर BJP सरकार हॅज नॉट सक्सिडेड. करा न्ही, कॅबिनेट डिसिजन घ्या, सांपडटलें ना. हो विशय कित्याक हातून आयलो, इतलो हायलायट जालो? जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग जानेवारीन हांगा आयिल्लो, कोस्ट गार्डाची एक शीप लॉन्च करपाची आशिल्ली आनी ती जातकच तो हांकां मेवलो. इट्स अ नॉर्मल प्रोटोकॉल, चीफ मिनिस्टर आनी कॅबिनेट तांचो सरकार आसा. तेन्ना ह्याच सरकाराच्या मनशांनी, चीफ मिनिस्टरान, तांच्या मंत्र्यांनी, MPनी प्रेस स्टेटमेंट दिलो. आमी डिफेन्स मिनिस्टराक मेवल्या आनी ताका आमी मांग केल्या की डाबोलीम एअरपोर्ट शूड नॉट बी क्लोज्ड. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम आफ्टर लॉंग दीस हो न्यूज आयलो. विशय ऑपोजिशनान काडूं ना, ताणेंच काडलो आनी तांणी सांगला, डिफेन्स मिनिस्टरान एश्युअर केला की आपूण बंद करचो ना म्हणून. जालें, मॅटर शूड बी पुट टू रेस्ट. 15 दिसांनी चीफ मिनिस्टर, MPs, मंत्री आनी MLA दिल्ली वता, परते राजनाथ सिंगाक मेवता, परतो ताका रिक्वेस्ट करता, डाबोलीम एअरपोर्ट बंद करिना जावपाक मेमोरंडम दिता आनी प्रेसाक रिलीज करता. तेच करतात. म्हणजे तुमी 15 दीस पयलीं केल्लें ताचेर विश्वास ना. ताणें आश्वेशन दिल्लें न्ही, परतें केलें तुमी. तेन्ना लोकांक दुबाव लागपाक लागलो, अरे कितें चल्लां कितें. आनी ताजे उपरांत 3 दिसांनी मोविन गुदिनो सेपरेटली राजनाथ सिंगाक मेवता आनी तोय प्रेसान रिलीज करता की आपणे आमच्या रक्षा मंत्रीक सांगला सिव्हील ऑपरेशन डाबोलीम शूड नॉट बी क्लोज्ड आनी आपणाक एश्युरन्स दिला तो करचो ना म्हण. आनी तो त्याच तोंडान सांगता GMR इज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडियन नेव्ही टू क्लोज डावन द सिव्हील ऑपरेशन्स. पण विषय वाढलो, तुम्ही म्हटले की तुमकां कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन आहा की फायल मूव जाल्या म्हणून. ही फायल कसली असली, सिव्हिलियन ऑपरेशन बंद करपाची ऑर नोटेम वाडोवपाची? दॅट इज अ व्हेरी इन्क्लुसिव्ह ऑफ लॉट मेनी फॅक्टर्स वेर ऑफ सिंदूर पळय जाल्ले. तेन्ना ते सांगता आतां रिव्यू केला आमी सेक्युरिटी दीस एट एअरपोर्ट आनी डाबोलीम इज सेक्युरिटी गन वॉट एवर. But certain things we can't reveal what is that because it's a defense thing. And the file moves जाता which ultimately will lead to the closure of civil operations at Dabolim. And तेन्ना म्हाका हे कळून आयलें, इमिजिएटली हांवें लेटर केली टू डिफेन्स मिनिस्टर. आतां पळय, यू वील बी सरप्रायज वाय आय एम नॉट मेकिंग टू सिव्हील एविएशन मिनिस्टर. नाव गो बॅक. हांच्यो 3 मिटिंगो पळय जाल्या, 3 मिटिंगो ओन्ली विथ डिफेन्स मिनिस्टर. वाय नॉट विथ सिव्हील एविएशन? म्हणजे सिव्हील एविएशन मिनिस्टर इज नॉट इन्वॉल्ड इन दीस. सो आय मेड अ लेटर आनी हांवें पळयलो तो हावजान आसा डिफेन्स मिनिस्टर ड्युरींग द बजेट स्पीच. आनी म्हजी पळय बजेट स्पीचेर जेन्ना हांव उलयलो आनी हांव धांवून गेलो ताका मेवपाक, हँड ओवर करपाक बाय हँड. बाय दॅट टायम तो भायर गेलो, मे बी ताजो कितें प्रोग्राम आशिल्लो. आई वेंट टू हिज ऑफिस. ताणें सांगलें साहब अभी निकल गया. हमने ये लेटर साहब को पहुंचना है, कैसे भी देना है आज ही. म्हणपाक लागलो आज का ये नहीं, ऑलरेडी 6 बज गया. सकाळी म्हणपा हमने कितल्यांक येता तो? सर 10 बजे आएगा. आई सेड 10 बजे मिलेगा. येस म्हणपा लागलो. हांव
थंय पावला ताच्या ऑफिसान 10-15 10-20 कितें तो म्हणपालो सर लेटर दे दिया सामको ओके आनी तो परतो गेलो म्हाका दिसता राज्यसभान ताणें रिप्लाय करूंक जाय आशिल्लो समथींग वॉज दे लेटर पावली ताका इमिजिएटली आय केम मेड अनदर लेटर फॉर सिव्हील एविएशन मिनिस्टर आनी तातूंत एलोबरेट हांवें बरयल्लें की this is what it is the situation, these are all the defense airports. Now by making that letter to civil aviation minister I am helping him, giving him information की ती फायल ताकाय येवपाक जाय. This is not only of defense, civil, it will be moved to home also because security, so many things will come into play. It is not only defense security. Who is providing security from outside? It's a home. So, हांवें ताका letter केली and gave him list of all airports that is from Leh, Jammu, Srinagar, all border, Bagdodra, तर सगळे हांवें हें केले डिफेन्स एअरपोर्ट्स. हांवें म्हणलें हांगा मिलिटरी एअरपोर्ट्स फॉरवर्ड ऑपरेटींग बेज म्हणा हांवें आनी थंयसान and they are right at the border. Thailand civil aircrafts are landing and taking off. Civil operations are in full swing. Some are international airports. So why this is being done for Dabolim?